मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकामध्ये कार्यावळीक तुमकां समजता माय मोगाचो आनी उर्बी उरीत येवकार. आमी म्हणटात तियात्र एक पालघर हाडटलो जाल्यार ह्या तियात्राक जायतीं वेगवेगळीं हांगां असतात. जायते फावटी आमकां ताचो सुमार मेळना ना म्हणून ताचो थाव मेळना. आमी एक तियात्र काडलो, आमच्या मुखार ऑडियन्स ना जाल्यार तियात्र करून कसलो फायदो. तेच भाशेन आमी तियात्र काडला, ऑडियन्स आसा, पूण आमकां तो लोकां मेरेन बरे तरेन सादर करूंक मेळना. ते फावटी ते भाशेनूय प्रॉब्लेम जाता. म्हणटच तियात्र प्रमोट करपाची गरज आसा. तियात्र एका सुवाते वयल्यान दुसऱ्या सुवातेर व्हरपाची गरज आसा. आनी आयज आमच्या मदें अशे जायते मनीस आसात. तांतलो एक मनीस हांव तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतां जाणें हो तियात्र अमेरिकेच्या देशांत पावयलो, कॅनडाच्या देशांत पावयलो. म्हणटच खरेंच आमी सुरवातेकूच तांकां सॅल्यूट दिवया आनी हे कार्यावळीक सुरवात करुया. इश्टानो, आयची हीच आमची मानाची सोयरीं एफी टावारीस आयच्या कार्यावळींत येवकार. हे न्यूयॉर्काक आसता, तेच भाशेन ग्लॅस्टन टावारीस तुकाय येवकार. खरें म्हटल्यार आमी जायतो प्रयत्न केलो तुमचे लागीं भासाभास करतले आनी तुमकां आमच्या समाजा मुखार हाडटलें, पूण घडोंक ना. तरी पूण ह्या खिणांत आयज आमकां योग मेवता. खूब खुशालकाय भोगता, कारण आमचो तियात्र जेन्ना युकेच्या कॅनडा US देशांत कॅनडाच्या देशांत सगळ्याक पावता तेन्ना एक वेगळी खुशालकाय आनी वेगळी उमेद येता. पूण हे तियात्र प्रमोट करूंक, हे तियात्र अशें मुखार व्हरूंक कित्या पासून तुमच्या मनांत आयलें? म्हाका ल्हानूच आसतना तियात्रांची भोव उमेद आसली आनी माय ती आमची बाराबर आमकां तियात्रांक घेवन वेताली. सो थंयसान आमची उमेद वाडत गेली आनी आमी बारीन गेली. बारीन वयतरीच हांव मॅक्स टावारीस म्हजो घरकार सोंपलो आनी ताणें म्हाका म्हणलें चल आमी हांगा तियात्र घालुया, करुया म्हणून. आनी तेजे उद्देशीं आमी थिंगा तियात्र करूंक पावलीं. तियात्र वेले जायते जावं रोज फन जावं जेकब जावं जायते जाणांचे तियात्र आमी थिंगा व्हेले. तशेंच लोकल तियात्र केले आमी बरोवन दितले. तशेंच वन एक प्ले केल्यो उमेदीन कोत्तालीं, पूण तें तो सोंपल्या उपरांत हांवें तें सोडून दिलें. उपरांत हांव US गेली, परत काजार जाली आनी बाबा आमचे ल्हान आसले दोगूय पूत, ग्लॅस्टन आनी गिवन. हो व्हडलो जातच म्हणूंक लागलो, मामा तूं थिंगा कोत्ताली हांगा कित्याक करूंक जायना. हय. सो 2012 सावन आमी तियात्र व्हरपाक जेन्ना सेमीन पयलो तियात्र भायर गेल्लो तेन्ना हो म्हजे फाटीक लागलो, चल हाडया. पूण US केहें व्हरूंक, कितें करूंक आमकां कांय म्हायती नासली. जायत्या जाणांक आमी एप्रोच जालीं, एसोसिएशनाक एप्रोच जालीं, तांकांय बी म्हायती ना केहें व्हरूंक तें. सो त्या वर्साक आमकां व्हरूंक मेळोंक ना. पूण जेन्ना तेमी तियात्र मास्कट व्हेलो हांवें म्हणलें चल पळोवंक या. आमी थिंगासून फ्लाय जालीं, मास्कट गेलीं. तियात्र पयलेच उमेदीन तियात्र काडला न्हू आनी म्हणून आयलीं. सो 2014 आमचो पयलेच फावटी हो तियात्र केलो. जायते ते जाणां आमचे हे जुस्तीन बाब जाणां तो आयज तुका हांगा घेवन आयला. ते सगळे जाणां केले, त्रास पडले. लास्ट मिनट आमचो नॉर्मन पासून स्टार्ट जालो, पूण 3 दीस आहा म्हणल्यार ताका फ्लाय करून हाडून कोंतान आमी तो तियात्र उबो केलो पयलेच फावटी. आनी पयलेच फावटी आमी दोनी सुवातांचेर केले, जे ह्युस्टन आनी न्यूयॉर्क. ह्युस्टन आमकां जुझेन जुस्टिनाचो भाव ताणें आनी कॅजीन आनी लविनो डायस, बॉब, आल्फ्रेड, कॅजी हे आमचे गांव भाव आहले, आसेल्म हे म्हणूंक लागले चल आमी तुका आदार दिता
आनी तेमी सगल्यांनी तिकेटी बी तांगा आनी तिंगा ह्युस्टन आमकां कांयच म्हायती ना न्यूयॉर्क तरी आहली सो तेमी आमकां ह्युस्टन खूब आदार केलो आनी न्यूयॉर्क आमी हँडल करून ह्या दोनी स्वातांचेर आमी उबे केले. लेस्टन खरेंच आमी आयकता आसतना तुजो थोडो रिफ्लेक्शन दोळ्या मुखार येतालो म्हणटच हो आख्खो जो पंगड आसलो कशे रितीन तुजो वेळ तूं तांकां दितालो हें दिसून येतालें तरी पूण तुज्याच तोंडांतल्यान आमी थोडें आयकूंक सोदता. हें आमच्या फॅमिलीचो ट्रेडिशन आसा न्हू आमी बारेन कोत्ताले आनी डॅडीच्या उमेदान आमी सगळे देसान तियात्र आरंग सोडटाले तरी हांव कित्याक लागून कोत्ता आमचे नेक्स्ट जनरेशन आसा तें तियात्र चोयना तेच्या लागीं आमी उमेदा आसा की you know, to represent the next generation, how to bring this forward. And that's why I do it. समजता म्हाका कारण ल्हानूच आसतना सावन परदेसांत उरल्या उपरांत कोंकणीची मातशी उलोवंक जावं कुस्तार पडटा. तरी आसतना जो पंगड जो तुजे बरोबर आसलो कारण ही ट्रीप जाल्या उपरांत थोडे ह्या पंगडांतले थोडे मनीस म्हजे बरोबर आमी ताचेर भासाभास केली तेन्ना दिसून येतालें की अश्यो थोड्यो सुवात्यो आसल्यो ज्यो सोंपेपणी थंय काम कोत्तल्यांक पासून पळोवंक मेळोंक ना पूण तूं तांकां भोंवोन त्यो दाखयतालो. वी सी आमचे आर्टिस्ट आसले ना ते पयश घेना लायक हाव टू एक्सप्लेन बट कॅन आय स्पीक इन इंग्लीश? ट्राय टू स्पीक इन कोंकणी. ओके how to say artists voluntary काम कोत्ताले तो तरी पूण आमी आमचे सायडी सावन तांकां टूर युएसाचो टूर दाखोवंक सोदताले देश दाखयलो वय ते आमचो स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिशिएशन. पूण तातूंतल्यान तांकां जायती खुशालकाय आयल्या आयजूय तांच्या तोंडाचेर तो हांसो आनीक ती खुशालकाय दिश्टी पडटा. एफी तूं कितें म्हणूंक सोदता? हय तें आमचें जालें न्हू हे आमचे आर्टिस्ट येता न्हू तूं जाणा तेंचो शॅर कितें लोक सोजमोना आनी भायले गांवान येयले म्हणटा तो इल्लो शॅर गेलो म्हणटा तांकां शॉपिंग पासून करूंक ते तांकोना सो आमी कितें म्हटलें चोय ते येता हांगा इतले तरी एक तरी तांकां कितें दाखोवचें हे सगळें पयशांचे खातीर न्हू उमेदीन कोत्ता लॉसूय देखून जालें जाल्यार तेमकां एक उमेदीन त्या भाड्या थिंगासून येता तिकेट दिता आमी खरें तें न्हू म्हणना तुका जेवण तिकेट पूण तेंकां कितें पयलें जाल्यार तेवूय दादोशी जावन वयतले म्हणजे आमचो एक ऑरेंज म्हळ्यार एक टोकन असो तेमकां आमी पाठयलो. तुजें जेन्ना तुवें हो प्रोग्राम आख्खोच युएसाक तान कॅनडाक व्हरपाचो प्रयत्न केलो कॅनडाक मेरेन तुमी पावलीं तर थंयचो अरेंजमेंट जावं थंय तुमकां हॉल अरेंज करूंक जावं बाकीच्यो सगल्यो गजाली कशे तरेन तुमी केल्यो? आमचे जायते ती फ्रेंड आहात कॅनडाक तिकेट हेल्प करूंक जावं मार्शेलान मॅकविनान सेल्विनान हेमी आमकां सगल्यांनी खूब आदार दिलो जावं स्टीव लॉरी आमचो तो एकलो बेज गिटारिस्ट तो आमकां खंय तरी गेलो जाल्यार रोखडो पळयता कांय हे आमच्या पयशांचे खातीर कोण करना थिंगा सगळे उमेदीन करता सो ते म्हणूंक लागले तूं एफी हिंगा तयार हाडटा तूं हाड आमी तुम जाता तितलो आदार दिता. सो फकत आमकां प्रॉब्लेम जाता विजाचे तूं खरें म्हणल्यार कॅनडाक आमकां विजा रिलीज जाल्या खाली 3 दीस आहा म्हणल्यार आनी आमी तरी पूण बॅकआउट जावं ना वी रिस्क इट. बाब म्हणूंक लागलो मामा वॉट आर यू डुईंग वील जस्ट कॅन्सल इट. आय सेड बाबा ना आय एम जस्ट फ्लायींग डावन टू वॉशिंग्टन आनी म्हणलें तें वॉशिंग्टन तरी एम्बसीन तरी ना म्हणलें जाल्यार हांव म्हणलें देन आय टेक अ डिसिजन. सो हांव ती वचोंक म्हूण सकाळीं फ्लायटार भायर सरलीं आनी म्हजें ऑफलोड जालीं फर्स्ट फ्लायटार ऑफलोड जाली आनी बेश्टें म्हणलें पळोवया एप्रुवल येयलां जाल्यार पळयल्यार एक विजाचें म्हाका एप्रुवल दिसलें कित्याक 7 जाण क्लियर जाल्ले 5 जाण उरले आमचे क्लियर जावपाचे. सो बाबाक फोन केलो हांवें म्हणलें बाबा मातशें पळय जालां जाल्यार
तो म्हणालो मम्मा येस अप्रूव्ड नाव वी हॅव टू गेट इट स्टॅम्प्ड. सो आमी थिंगा सगल्यांक सोडलीं, एम्बेसींक धांव मारलो, स्टॅम्प केली आनी केलो तियात्र केलो. पूण बॅकआवट जावंक ना. 3 दीस आहाय म्हणल्यार देखून बॅकआवट जावंक ना, कॉल ऑफ करूंक ना. म्हाका दिसता तो शो जाल्या उपरांत आयज मेरेन ताचो प्रभाव, ताचो इफेक्ट आजुनूय दिश्टी पडटा आसतलो. आनीक जे लोकांनी तो तियात्र बरे भशेन पळयला, जावं जायत्या वर्सां थंय काम करपी जे लोक आसात ताणें तो पळयला, तांकां आनिकूय कितें तरी दिसता आसतलें, आनिकूय कितें आसचें. हय तांकां दिसता जायतें हाडचें, दुसऱ्या तियात्रिसांक हाडचें, कितें आमी कितें चिंतलां आतां. म्हणजे ओके तो एक कितें जाता जाणा इंटरव्यूवाक गेले म्हणटच जायते प्रश्न जाता आनी सेमी DYSP जावनूय ताका एका 2 वरां पासून स्क्रीन करता इंटरव्यूवाक आनी मागीर तें क्लियर जालें म्हणटच दुसरे आर्टिस्टांक क्लियर करता. सो एकल्यान तरी इल्लें मेसअप करीत डायरेक्टरान जाल्यार आख्खो ट्रूप तेमी भायर उडोवंक शकता. सो आमी म्हणलें चल दुसऱ्या त्या आर्टिस्टांक चान्स दी, मिक्सअप कर आनी ते भाशेन हाडया म्हणून. आमी तरी पूण एक म्युजिकल शो केलो मोदें, तो लॉना काडून आनी एस्टर नरोना आनी लॉरी काडून तो एक म्युजिकल शो केल्लो. सेमीचे 2 तियात्र केले. लास्ट इयर वर्ल्ड गोवा डे केली आनी आतां परत सेमीचो तियात्र, बट थोडे आर्टिस्ट आमी चेंज करतल्यो. ते हें करून आमी वता म्हणजे सगल्यांक इदो चान्स दिवंक. सो स्लोली वी आर ट्रायंग टू डू समथींग फॉर एवरी आर्टिस्ट. आणि हिंगा आज न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेन्सिल्वेनिया ट्राइब स्टेट्सन मल्टीलिंग्वल लोक येयले. एवरीबॉडी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन दॅट्स हियर टुडे. आणि रातली भुरगी आर अपकमिंग goikars that are going to like take our culture and go and speak with it, right? So for that I'm going to request you a little disclaimer. आज आगे प्रोग्राम इंग्लिश आसतले पूण भिनात आय हांव मुगे शास्त्रीकार कितें ताका गो कितें ताका ते बागार माताय न्हू कितें माताय बागार होय बागार माता मुगे कॉमेडी कोता आनी आप्पा स्किट मुटाय तेसो कॉमेडी कोता आनी तुमकां एंटरटेन कोता. ओके पूण म्हाका जाय तुमी राउंड ऑफ अप्लॉज a big one for everybody that's here today and for the wonderful program that we have in line today. But first, like always, thank you all very much for taking time out of your precious lives and coming and spending and celebrating World Goa Day. Yes, पहिले आम्ही फक्त 80 रुपये काढले तो. ते 100 पैसे ना 50 रुपये. सॉरी. सांग. एक तो रुपये दिला केला. दहा वर्ष झाली त्या शंभरचे लोक काम करतात. दिसाक 12 वरां काम आणि महिन्याक 3,000 पगार. पण तेवढी जरा टायमार घेऊन कितले करोड त्याला सांगला सर्विस सोडटा म्हणून. सर्विस सोडून दिला तो म्हाका. सर्विस सोडटा म्हणजे जितोच मागतलो म्हणून धमकी दिता. जितोच मागतलो म्हणून धमकी. तुम्ही सगळे ओळखतो बाबा खायला रंगाताचे नाव रंगा जाण बाबा बघा इथे लहान पोरां सांगतात दोघांनी चेडूं व्हडले दिसली शिकतात आनी धाकटे पयली शिकतात. तुझी लोकांनी गेरवाचे दुयेंस जावन ती घरानूच बसत आसतात आनी तुजी जाणटी आवय टीपी जाल्या हातूनाचेरूच आसता म्हणजे आवय अशी तितूनच आसता. खंयच्या वेळार रोखोच उठता कशी आवय बाबा रोखोच उठता. हांव जोडटा ती जोड. गोंयच्या देशपेसांनी आवयच्या दुयेंसाक पावना बाबा. सकाळच्या 4 उठता पूण घरांतली साफाई
बाय सुरवाय करता कितें रांदपाचें आसलें रांदता आनी म्हज्या दोगूय भुरग्यांचे हांव टिफीन तयार करता टिफीन तयार जायते फावटी टिफिनांत पासून घालून कांयच आसना कांयच आसना टिफिनांत जायते फावटी टिफीन आसतना येतात म्हजी जुस्तान बाब आयच्या कार्यावळीन तुकाय मागीर मोगाचो येवकार जे भाशेन तुवें एफी सांगाताक ही एक भोंवणी मारली एक पावट न्हू 2 पावटी आनीक सुरवात हांव जेन्ना माऊली तियात्रान नाचतालो तेन्ना माऊली तियात्र 1993 वर्साक बॅरीन वयल्लो भोंवणेर तेन्ना त्या तियात्रान हांव एक्टींग करतालो आनी म्हाका पयली पावट गल्फाची टूर करपाक मेळ्ळो तांचे उदेशी मॅक्स टावारीस आनीक एफी टावारीस हांचे उदेशी म्हाका पयली पावटी आनीक आतां सांगपा म्हळ्यार 2014 अमेरिकाक भोंवणी करपाक मेळ्ळी ती तांचेच उदेशी पयली पावट तांकां चड आनी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा पूण तुजी खुशालकाय जेन्ना ग्लॅस्टन म्हणटालो आनीक तुमचे बरोबर हांवें चर्चा केल्या लोकांकूय कळूंक दी हय ग्लॅस्टन सारको हार्ड वर्क करपी सामको मरण जीव दिवन काम करपी म्हणटा तो केदे वेळार ड्रायव्हर जातालो केदे तो पायलट वचो प्लेनाचो तरी आसतना तो केदे वेळार ड्रायव्हर जातालो एक सादो जायन वावर कोत्तालो ताका वालोर दिता आय सॅल्यूट हिम खरेंच कारण जायते फावटी हांवूय थोडे फावटी एक गल्फ जावं बाकीचे टूर करता आसतना थोड्या गोंयकारांक आपले म्हणून कुस्तार पडटा आपलेपण दाखोवंक कुस्तार पडटा एक वेळार म्हाका उगडास आसा हांव जर्मनी आसलो जेन्ना 1-2 गोंयकार कोंकणी उलयताले हांव तांकां मातसो लागीं जावपाचो प्रयत्न केलो पूण फुड्यान गेल्या उपरांत ते इंग्लीश उलोवंक लागले कारण तांकां आमी गोंयकार म्हणून तांकां कुस्तार पडटालें पूण तुमी हो गोंयचो मोग तुमी मायभाशेचो मोग तुमी हें आपलेपण आमच्या कलाकारांक दाखयलें आनीक तांकां संवसाराच्या भोंवडेचेर हाडले खरेंच सगळ्या तियात्रिस्टांक एक रेस्पेद कसो एक मान कसो ग्लॅस्टन खरेंच जो वावर तुवें केला तो वावर कोणाच्यानूच जालें पुरो अशें म्हणूंक जायना खंय तरी एक वाट तुमी तयार केल्या आनीक ही वाट अशी चलत रावची तर ह्या फुडली येवजण तुमची कशी आसा चोय पयले फावटी आमी तियात्र हाडलो न्हू जायते जाण दुकानी पासून रोडले तियात्र भायल्या दिसांक दिसती पडलो आनी कितें म्हणून आतां आमी कितें करूंक सोदता म्हणजे भुरगे आमचे ल्हान ते कोंकणी उलोवंक सोदिना ओ तेंची पेरंट्स तेमकां एनकरेज करिना सो आमी इतली विनंती करता हे भुरग्यांक फुडें हाडचो सजमो नाका दाखोवया आमकां आमची आर्ट कला कितें ती आनी हे उद्देशी आमी जायते रिक्वेस्ट करता आनी आमचे फ्युचर प्रोग्राम पासून आमी बेस्ड करूंक सोदता तरणाट्यांक फुडें येवंक तांकां मुखार घालूंक नाजाल्यार आमची कोंकणी भास इज काबार जातली ती आनी फुडले म्हणजे भायल्या देशांनी जावं हूंय आमच्या भुरग्यां मदीं आनी उरची ना सो ही जिवी दवरूंक हें आमी वावरतात खरेंच आमी जेन्ना युट्यूबाचेर जावं बाकीच्यो पळयतात कॅलिफोर्नियाय अशेच एकठांय जातात आनी कितें तरी मायभाशे मोगा पासत एक वेगळे प्रोग्राम लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतात जावं ते मांडे आदलीं कांतारां दुलपदां हय थिंग बाब जोझफ लॉरेन्सो तो जायतो सावियो रॉड्रिगीस ते आमचे बाराबर आसता आमी गेले ते फावटी कॅलिफोर्नियान तियात्र व्हेल्लो तसो लॉडवीन हिंगा आसा डिसोज आमचो मांडवी रेस्टॉरंटाचो ओनर तो बेला फुर्तादो म्हूण विवियन म्हूण आसलो आमचो हे जायते जाणांनी खूब आदार दिलो आनी उमेदीन केलें थिंगा आनी लॉरेन्स आमचो जोझफ आमचो थिंगा जायते कोत्ता एवरी फंक्शन एक जावं संजाव येयलो हें जावं दाखोवंक सोदता करूंक सोदता पूण तितलें आमचे इस्ट कोस्टांक जायना आमचे ह्युस्टन आहा ते भुरगे जायते कोत्ता पूण आमचे बिटवीन न्यू जर्सी न्यूयॉर्क मातशें हें फकत डांस जाता तितलें आमचें गोंयकारपण हें ना तें आमी मातशें वयर काडूंक सोदता पूण वेस्ट कोस्टाक तो कोत्ता ती आनी हें करूंक आमी वावुरता आयज आमकां आमी UK पळयतात
काही वर्सां आदीं फकत 1-2 तियात्र जाताले, पूण आयज दिसपटी जे भाशेन गोंयांत जातात तशेंच UKक जावंक लागल्यात. पूण जी तुमी पावलां मारल्यात तांकां कांय ना कांय वर्सांनी जरूर फळ मेवतलो. जे भाशेन तुवें हांव सगळ्यांक वळखना, पूण तुवें जे भाशेन नांवां घेतल्यात आयच्या कार्यावळींतल्यान खिरीतपणी सगळ्याक हांव काळजाचे खोलायकतान देव बरें करूं म्हणटा. कारण हो जो मोग आमी गोंयांत सोदतात. आतां पयर आमी वर्ल्ड गोवा डे केल्लो. आतां ह्युस्टन आमचे भुरगे लायक इनास आमचो इनासियो म्हूण आहा आमचो एक शेजारी. इनासियन म्हाका फोन केल्लो म्हणूंक लागलो एफी आमी ती आपले बँड घेवन येता. इनासियो रेमंड आनी आखेच अबावट 35 लोक बस करून ट्रॅवल जाले ह्युस्टनसान 24 hour जर्नी बसीन ते न्यूयॉर्क येयले उमेदीन. आनी आमकां इतली खोशी भोगली ते येवन ती नाचले कॅजी रेमंड आनी इनासियो आनी तितले बॉब आनी हेर सगळे तेजे वांगडी येवन थिंगा डान्स केले. सगल्यांनी बरे भाशेन येवन हें केलें आनी सगळे आमचे न्यूयॉर्क लोक सरप्रायज जाले. ते 24 hour जर्नी ड्रायव करून न्यूयॉर्क आयले म्हूण वर्ल्ड गोवा डे. तुमी केन्ना तरी तुमचो आनी कितें असो तियात्र जावं वन एक्ट प्ले तुमी म्हटलां, पूण USAक गेल्या उपरांत करपाचो प्रयत्न केला? USAक करपाचो जायचो येता आमकां करपाक, पूण कितें जाता जाणा सगळे काम कोत्ता रिहर्सलांक प्रॉब्लेम जाता. आनी US आमचे न्हू सगळे थिंगा रावना, सगळे स्प्रेड आवट आसता. फिलेडेल्फिया आहा, जर्सी आहा. लोक ओवरनायट रावन तियात्र पळयता वॉशिंग्टनसान. म्हणजे एकल्याक 2-3 वरांची 5 वरांची वाट काडून तियात्राक येता आनी हॉटेल बूक करून रावन ते तियात्र पळोवन परत वयता. सो आहा आतां आमचे पूण लागीं ना. आतां कॅलिफोर्निया कितें जाता ते भाडे ती मातशें लागीं आहा. कॅनडा कितें जाता ते मातशें लागीं आसता तेका मुखार. पूण आमचे US पडे आमचे इस्ट कोस्टाक आहा ते ना, लागीं ना, सगळे स्प्रेड जाल्ले आहा. सो तेका लागून मातशें जायना हें करपाक. पूण तरी पूण एक आमी करूंक पळयता, एक लोकल कितें करूंक पळयता. पळोवया केन्ना जाता तें. एफी बाय, खरेंच तुमचे लागीं भासाभास केल्या उपरांत खूब बरें दिसलें. आतां तुमी सुरवातेकूच म्हटलां हो तुमकां कसो मोग लागलो. कारण कोंकणी मातयेचो मनीस आपले मायभाशेक केन्नाच सोडिना. पूण जेन्ना तुमी गल्फांत आसतालीं तेन्ना जे ऑर्गनायजींग जातालें ते थोडे अनुभव? हय, गल्फाक आमकां भोव सोंपें पडटालें ऑर्गनायजींग करपाक. कित्याक ती न्हू विजा मेवली म्हणटकीर विजा देखून तितली त्रास पडनासले. पूण जायते स्पॉन्सर मेवताले, फुडें येताले स्पॉन्सर दिवंक हें करपाक. सो तितली तोकूच पडनासली. ऑर्गनायज करूंक चड सोंपें जातालें आनी लोकूय ते भाशेन आसलो. रोखडो तुका एक तरी भायलो तियात्र येता म्हणल्यार खूब लोक रोखडो तिकेट्यो काडून रोखडो येवन बरें उमेदीन जातालें. हांगा डिफरन्स कितें जाता US तुका फोन करून सांगचें पडटा, आपोवचें पडटा. सो दॅट्स अ लॉट ऑफ डिफरन्स. पूण बारीन आमकां जायतें सोंपें. आनी बारीन कितें जातालें आमी एक कितें केलें, एक तियात्र भायलो हाडलो, रोखडोच उमेद येताली दुसरें कितें करपाक. सो रोखडे दुसरे म्हयने आनी कितें करतालीं. आनी एवरी थर्सडे फ्रायडे आमचें कितें तरी क्लबान चलतालें. सो हे भाशेन उमेद वाडत वेताली सारकी. कितें एक आतां एक तियात्र हाडलो जाल्यार एक लोकल तियात्र करतालीं, एक वन एक्ट प्ले करतालीं, हो म्युजिकल शो करतालीं. तशेंच आतां तरी बारीन बी जायते थोडें जालां. आतां मातशें कितें पिकअप जाता. पूण आमी कॉम्पिटिशनाक पडटाले तेन्ना. एकलो हें करतालो, दुसरो तें करताले आनी कितें तरी करून आमी तो शो. आनी हेजो तिव आहलो जुस्टिनाचो तिव कॅजी, तो आमचो ड्रामर. तो ड्रामर करप पूण सोल्फां बी तो होगलो घेवन तो खंयचोय काम काबार करून रातचो येवन सगळीं कांतरांची सोल्फां भरून सगळें येवन तो हें करतालो. ते आमकां एक सारको सपोर्ट बरो आहलो. तुवें केन्ना तरी एक्टींग जावं कांतरां म्हणपाक? हय, हांवें एक्टींगूय केलां, कांतरांय म्हणलें, सगळें कॉमेडी केल्या,
होय खंयच्या तियात्रांनी तुवें एक्टींग केलां? जायते होगले थिंगाच रे आमचे लोकल तियात्र जाताले बारीन ओस्तोरी तियात्र हेजो पॅट्रीक दोरादाचो ऑजवीन थिंगा तियात्र दाखयल्लो केरोबीन पार्ट कोताली ती हांवें थिंगा केल्ली आनी आमचो तो मोर्जी म्हूण आहलो तो ऑपोजीट कॉमिटीन तो आहलो पूण केरोबिनाचो भाग हांवें घेतलो ती आनी तेचे वन एक प्लेयांक सिरियसूय रोल मायचोय रोल हेजोय रोल जायते केले आमी ते भायर कांताराय म्हणटाले एफीबाय उलयता खूब बरें दिसता पूण जे थंयचे तुजे बरोबर जे वावुरता जावं जो ऑडियन्स आसा युएसाचो तांच्या वयर कितें तरी थंय आमचो युएस न्हू एक लेडीज फोर्स आहा म्हणजे कार्मेलीन विल्मा आनी लोवेना आनी एवरल डिकॉस्टा ही आमची तूं तांकां सांगत न्हू एक तियात्र अटेंड करता म्हणजे खूब उमेदीन रोखडी येता आपलो हेल्प करपाक हें करपाक आनी जायते जाण म्हणटा तूं केहें करून कोत्ता तुका केहें पासियन्स आहा हांवें म्हणलें ना म्हणजे आमी करून आयली न्हू तें कांय दिसोना सो पूण आपलो कितें तरी करून काम करून तरी ती लेट दोकून येयली जाल्यार सपोर्ट कोत्ता कित्याक आमचे बारीन कितें जातालें लोक बेगीन कामाक सोन येतालो टायम आसतालो पूण युएस कितें जाता जायते जाण लेट काम कोत्ता घरा पावता म्हणल्यार 10 वरां ट्रॅवलींग डिस्टन्स जायना समजोवचें पडटा सो रातीर कॉल करून तांकां सांगत तर ते केदी रातीर फोन काडून ते बाडे आपली येवन ते हेल्प कोत्ता सो उमेद एक दुसरे भाशेची घालपाची उमेद आनी युएस उमेद दुसरेच भाशेची आसता तरी पूण आपलो टायम काडून ते आपलो आदार दिता जुस्तान खरेंच आयज ह्या खिणांत ग्लॅस्टन आनीक एफीक तुवें म्हाका मेळयलें ते पासत खेरीतपणीन तुकाय देव बरें करूं म्हणटा आनी ग्लॅस्टन एक सादो कसो एक पायलट तरी पूण एक सादो कसो आमच्या मदें आसा आनी ही कोंकणीची उमेद कोंकणीचो मोग जो काळजान तुज्या भितर आसा ही एक व्हड गजाल तेच भशेन एफी तुवें खूब तोकस घेतला आनीक युएस कॅनडाची एक वाट तुवें कलाकारांक मेकळी केल्या वाट तुवें दाखयल्या म्हाका खात्री आसा की हाचो फळ जरूर आमच्या गोंयच्या कलाकारांक जावं गोंयकारांक गोंयचें मन आसलेल्यांक गोंयचो हुस्को आसलेल्यांक जरूर फावो जातलें आनीक आनी आमी सगल्यांक सांगता कितें जाणा आमी आयज केलां केन्ना पासून आमच्यांनी करूंक जातलें आमी नको पूण हांव सदांच दुसरे आमचे ल्हान भुरगे आहा तांकां सांगता तुमी हो वार सदांच फुडें वचो तुमी कोचें दुसऱ्यांक कोणाक तुमकां हाडूंक जाय जाल्यार हाडात करात हांव तुका आयडिया दिता आमकां कांय ऑब्जेक्शन ना तुमकां कितें फाटीं आमी लिपोवन दवरचें ना हाडूंक जाय हाडात म्हणून आनी आयज प्रुडंट मिडियान आमकां हो सुयेग दिलो म्हणून हांव काळजांतान खोशी आनी तुका जुस्तिनाक आनी तशें प्रुडंट मिडियाक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा खेरीतपणी एफीबाय तुकाय चड आनीक चड देव बरें करूं तुज्या उद्देशी आमकां संवसाराची भोंवणी जाल्या आनीक ही वळख आमी लोकां मेरेन हाडपाचो प्रयत्न केला खेरीतपणी तुज्या सांगाताक जे वावुरले तांकांय आमी हे खिणांत देव बरें करूं म्हणटात तांकांय सॅल्यूट मारतात आनी ही आयची माणकां मोतयां कार्यावळ तुमच्या सांगाताक हांगाच सोंपयता पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस आवय लागीं झगडो